सगळ्यांक नमस्कार. अलुमनाय आमगेलो अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो आसा आमगेलो अलुमनाय संतोष पिंटो आणि हो दुबई दुकुनु आमगेलो टू आजी हांगा लाईवाक जॉइन जाला. आणि आता संतोष पिंटो मेकॅनिकल डिझाइन इंजिनियर जावन A7 इंजिनियरिंग अँड आर्किटेक्चरल कन्सल्टन्स दुबईन तू काम करता आसा. संतोष हांव हे कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. थँक यू सहाना अक्का, वेलकम. येस, मागीर थँक यू. कशी आसा तुमी? आराम संतोष. ओके, आम्ही आजी तुगेले भाषा बस स्टार्ट करच पुढे. तू एक 7 ओके. वर्ष तुकुनु सेम कंपनीन तू काम करता असा. सो आता नॉर्मली होय. एक कंपनी काम करताना जन वग्गी स्विच करतात एक कंपनी दुकुन एक कंपनी 1 वर्ष भितरी 2 वर्ष भितरी. सो तू 7 इयर्स दुकुनु ह्या कंपनीन तू काम करता असा. सो ताचे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो तुगेला? कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजे जर्नी स्टार्ट जाल्लें दुबयतावन एंड दॅट इज टू इन A7. कित्याक एक फॉंड आसता वय एक फर्स्ट कंपनी, तुका एक आयडिया आसना की खाले फील्डान तूं वर्क करना आसा, खाले प्लॅनिंग आनी खाले आयडियाज पुरा तूं थिंक करना आसता. ते एका मेकॅनिकल इंजिनियर कशें एप्लिकेशन जावन आसा. फर्स्टाक म्हज्या ह्या कंपनीक येताना म्हाका एक हॅव नो आयडिया, म्हळ्यार झिरो आयडिया आसले की खाले एज अ मेकॅनिकल इंजिनियर जावन खाले सिस्टमांत वर्क करताय एज अ प्रॅक्टिकली कशें थिंक जावन आसा, मागीर एक फिजिकल वर्ल्डाक गेल्यार कशें दिसोन आसा म्हणून. सो एक फर्स्टाक जॉइन जाताना येयसन नॉर्मली कशें पुरा जॉइन जातात पळय, एक काही गोत्त नासलें, बरी झिरो तन स्क्रॅच तन कशें स्टार्ट जाता तशेंच म्हणजे ह्या कंपनीक जॉइन जाल्लो. मागीर ते एक फिल्डाक येताना एक्चुअली हांव वर्क करना A7 कन्सल्टंट. ते आमी MEP सिस्टम डिझायन करता. आर्किटेक्चर बिल्डिंग्साक MEP सिस्टम डिझायन करचे. ओके. ते एक न्यू कॉन्सेप्ट म्हणून न्ही, ते एक न्यू फील्ड पुरा रिलेटिवली इंडिया कंपेर. इंडियान तूं आतां गेल्यार ते तुका एक मेकॅनिकल MEP सिस्टम म्हणले डिझायन फील्ड आसा ना, जे काले म्हणटात म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर आसता तो ताच्यातल्याक घालून सीधा डायरेक्ट फिनिश करून येता. ओके. But when you come to Dubai, there's a huge scope. ते MEP बिल्डिंग सिस्टम म्हणून आणि तुझे पर्टिक्युलरली खाले पुरा मेकॅनिकल सिस्टम असता, इलेक्ट्रिकल सिस्टम असता, प्लंबिंग सिस्टम असता, ते पुरा तुझ्या त्या बिल्डिंगाच्या वयर अप्लिकेबल करूंक असता. सो फर्स्टाक एक झिरो नॉलेज आसलें ताच्या वयर. सो मागीर ते एक बेजीक खाले म्हणून गोत्ता आसा लर्निंग एक्सपिरियन्स आसा. सो फर्स्टाक आयिल्लो तो दुबय. मागीर येवन मागीर त्या कंपनीक जॉइन जाताना ताचे उपरांत इंच बाय इंच एक एक लर्निंग एक्सपिरियन्स फ्रॉम सिनियर्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, मागीर कोण पुरा कोलिग्स असतात त्यांनी पुरा एक्सप्लेन केले फ्रॉम झिरो टू टील नाव. आता हे लर्निंग फेसार असता म्हळ्यार इट्स अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट. ते इम्प्रुवमेंट जावन आसता. सो मेनी थिंग्स आर गोईंग ऑन. मागीर आनी एक मेन रिजन हांवें कित्याक कंपनी चेंज करूं ना म्हळ्यार आतां ग्राउंड तन झिरो तन स्टार्ट केला हांवें आनी 7 इयर्स इन द सेम फील्ड. आनी म्हाका बरें ग्रोथ ह्या कंपनींत मेळोन आसा. आनी बरें कर म्हाका आनीक मुखार वचूंक जाय जाल्ले लायक प्लॅटफॉर्म दे आर प्रोवायडींग मी. सो एक फील जायना की हांव दुसरे कडेन वचचें. मागीर ते कितें म्हळ्यार ते तुका तितले फेसिलिटीज प्रोवायड करना आसात, तितले तुका सपोर्टींग जावन आसात, तुका खाले करूंक खुद करूंक तुका एक धैर्य दिवन आसात. सो म्हाका ते डिफरन्स करूंक जाय. मागीर वचून ओके आनीक वचून परतून स्टार्टींग जाता शिकचे म्हळ्यार चेंज करीचे या डिफरन्स करीचे. ताका आतांत ते म्हाका इतले सपोर्ट कर, इतले स्ट्रॉंगली मुखार वच, तुजे ओन आयडिया सप्लाय कर, थिंक कर. मागीर सो मेनी तुका एक डायरेक्शन दिवन आसात की हांगातान मुखार कशें वचचें. तुका ह्या कंपनीन काले पुरा ग्रोथ आसा, तितले पुरा तुका ते सपोर्ट करतना इट डजंट फील लायक यू वॉन्ट टू गो एनीवेर. You want to stay in there and you want to grow in that company so that कित्याक फ्युचरान पळयल्यार सांगूंक जायना न्ही खंयच्या पोझिशनार आय कॅन बी इन दॅट सेम कंपनी. करेक्ट. या आता तू आता कंपनीन तू स्पेसिफिकली प्रोजेक्टचा बगे सांगचे जाल्यार कसं कसं प्रोजेक्टान तू काम केला? फर्स्ट बेसिक स्टार्टींग येताना म्हाका लायक एज अ लर्निंग पिरियड एज अ ग्रॅज्युएट इंजिनियर जावन जॉइन केल्लो. ते म्हजे लर्निंग पिरियड जावन आसले. ते बेसिकली ऑल द प्रोजेक्ट्स असतात म्हाका जस्ट
थिंक करूंक आसता खाले पुरा करूंक आसता म्हणून इफ यू गो टू म्हळ्यार आतां एक बिल्डींग इमॅजीन करे हे म्हणजे सरावंडींग स्पेस आसा ह्या सरावंडींग स्पेसाक आतां एक कोणें विचारल्यार आका कितली एसी जाय म्हूण विचारतात ओके. सो ते इतले एसी जाय म्हळ्यार एक सिंपल क्वेश्चन आमी सांगतात नॉर्मल ताने एक भायर ताने एक एअर कंडिशनर येदे व्हडले युनिट येता ते घालून सिरकन सोडा म्हणून सो बट एक्झॅक्टली खाले गुत्सायचे म्हणून जाल्यार एक ताका एक सॉफ्टवेअर असता ते एक हांगाले स्पेस पळोवचे पडटा हांगाले विंडोज कितले आसा कितले जण ह्या रुमांत एस्टिमेशन करतात मागीर तुझे लायटिंग्स कितले हीट जनरेट करना आसा तुझे टीव्ही कितले हीट जनरेट करना आसा ते पुरो सरून एक हीट डिसिपेशन म्हणून आसता ते पुरो खंयच्यान आमच्या त्या सॉफ्टवेअरांत घालून ते पुरो ते डिटरमाइन करून तुका एक लोड मेळटा दॅट इज द लोड वी आर टेकिंग आनी त्या जनरेशन तुका एक एसी युनिट घालचे आसता ओके सो आता मेनली आम्ही प्रोजेक्ट म्हणल्यार लायक व्हेरी बिग स्केल म्हणल्यार मैदान वन मॉल म्हणून इट इज सिमिलर टू द स्केल ऑफ दुबय मॉल ओके तांतू एक मेन थिंग काय म्हणल्यार इफ यू चेक दॅट तांतू एक कॅनियन म्हणून आसता कॅनियन म्हणल्यार एक इट्स अ 400 मीटर लॉंग space. This is just a space 400 meter long 100 meter wide and around 50 meter height okay this is a empty space तेदे वाटले स्पेस आगत एक एअर कंडिशनिंग करचे म्हणल्यार तितले इजी ना तितले थिंकिंग करचे पडटा सो मेनी सीएफटी कॅल्क्युलेशन ते पुरो करचे पडटा सो ते मेन म्हणजे एक चॅलेंजिंग प्रोजेक्ट ते सांगेत ते आम्ही ऍक्च्युअली आता कन्स्ट्रक्शन फेसाक घेऊन होल्डर आसा पूण आम्ही ताका पुरो कंप्लीट डिझायन पुरो सोल्युशन केले ते इज बिगेस्ट म्हळ्यार ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॅपॅसिटी ऑफ दुबय मॉल तुका वन ऑफ द 10 वर्ल्ड खंयच्या म्हणटा 10 बिगेस्ट मॉलान ते एक ऑलमोस्ट येवंचे रावले बट करंटली इट इज इन कन्स्ट्रक्शन फेज म्हळ्यार त्या फिल्डांत म्हाका चडाव जावन वर्क काडले एअर कंडिशनिंग सिस्टम मागीर स्मोक मॅनेजमेंट सिस्टम करून काडले मागीर सेकंड प्रोजेक्ट जावन आसले म्हणजे आता करंटली एक हांव कतारान प्रोजेक्ट करन आसा त्या कतार इज 5 स्टार लक्झरी हॉटेल जावन आसा कोरेंतिया म्हणल्यार एक क्लायंटाक ते एक डिफरंट म्हळ्यार तुका एक काय म्हणटात एक ओल्ड आर्किटेक्चर अँड मॉडर्न इंटिरियर कंबाईन करून एक डिफरंट स्टायलार एक प्रोजेक्ट केला त्यांनी सो ताका ते चॅलेंजिंग असता एक स्ट्रक्चर एक डिफरन्स असता आणि आर्किटेक्चराक मे बी डिफरंट स्टाईल आणि ते करतात बट आम्ही थिंक करचे की आमचे एअर कंडिशनिंग ते कशें वर्क जाता एज अ स्पेस खंय घालीचे मागीर तांकां ते काय म्हळ्यार एज पर्टिक्युलर लॉ असतात की तुका स्मोक कंट्रोल सिस्टम्स या फिर काय म्हणतात फायर फायटिंग सिस्टम्स स्प्रिंकलर सिस्टम ते पुरो आम्ही डिझाईन करचे पडटा सो फर्स्ट वन म्हणजे मेन अंतू आसले मैदान वन मॉल मागीर कतारांत हांवें कोरेंतिया म्हणलें एक हॉटेल आसलें ते आतां डिझायन स्टेज मुक्त जाला आनी कन्स्ट्रक्शन फेसार आसा ताचे उपरांत आमी लायक स्मॉल आनी मिडियम स्केल इन द सेन्स 50 स्टोरीज 55 स्टोरीज आमी सुमार केला आतां करंटली एक 5 हॉटेल म्हणून आसा तांतूय 5 हॉटेलांत डिझायन ऑलमोस्ट जाला ताचे फिनिश जाला ताचे उपरांत एक स्मॉल लायक ऑफिस स्टोरीज 8 स्टोरीज 10 स्टोरीज बिल्डिंग सुमार आसा लायक सो मेनी प्रोजेक्ट्स आय वर्कड इन That's really nice and very interesting. आमकां एक मॉल आवडतना एक थंड वारत असं म्हण हा एसी असं म्हण मात्र ताजे मागशे तितले कसं परत तू काम करत असं म्हण तू शेअर केला दॅट्स रियली नाईस तू तुगेला मेकॅनिकल इंजिनियर निटे कॉलेजान तू केलेला सो थंय कॉलेजाचे तुगेला एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ला कशें जाल्ला तुगेला त्या इंजिनियरिंगाचेर न्ही निट्टे इंजिनियरिंग एक सेपरेट डिफरंट फेस ऑफ लायफ ते कंपेअर करूंक जायना लायक तुका आतां 10th जालें 10th जावन तुवें केले गुड स्कोर यू स्कोर गुड अँड देन यू कम टू म्हळ्यार आमचे पापा मम्मी म्हळ्यार दे आर नॉट वेल एज्युकेटेड सो तांणी सांगलें बीकॉम कर म्हणून ताका हांवें थिंक केलें आतां बीकॉम म्हाका आयडिया नासलें कित्याक म्हळ्यार पुराय आनी फ्रेंड्स म्हणटा ओके सायन्स घे म्हणून ओके आमी सायन्स घे म्हणून मागीर तातूंत आतां थिंक करचें ओके आतां तातूंत 3 ऑप्शन आसतात एक कंप्युटर सायन्स ऑप्शन्स मागीर एक स्टॅटिस्टिक्स मागीर एक बायोलॉजी म्हळ्यार म्हाका जायना कित्याक म्हळ्यार ड्रॉइंग करून घेयना
The main reason I rejected is because drawing clearly करो गेलातले. Second one computer science I think केले okay जायत गी नाका गी म्हणून मागीर easiest option खंयचे म्हळ्यार statistics असता. Okay जाय statistics आनी पण म्हाका PCMS असता ना physics maths and chemistry तातूंत बरो इंटरेस्ट आसले न्ही. सो ते काणगो न्हू ते जाल्ले उपरांत I scored good in PUC. ताचे उपरांत थिंक करता ओके काले करचे म्हणून काले करचे म्हणटाना ओके आतां आमी कंप्युटर सायन्स फिल्डाक गेल्यार कित्याक हांवें कंप्युटर सायन्स काणकोणांतले म्हळ्यार PUCन काणकोणांतले तांकां सो इजी जायत सो म्हाका नाका ते ऑप्शन कॅन्सल आउट केले. नेक्स्ट वन बायोलॉजी म्हळ्यार ते सोड ते आउट ऑफ ऑप्शन आहले. लास्टाक ओके म्हणजे फिक्स जालें हांव मेकॅनिकल इंजिनियरींग करीचें पूण खंय करीचें म्हणून एक ऑप्शन आहलें. मागीर म्हजे एक CETंत 3000 अराउंड स्कोर आले सो हांवें थिंक केलें ओके चलो आतां म्हज्या अंत हांगा आमच्या एज अ दक्षिण कन्नड उडुपींत पळयल्यार बेस्ट कॉलेजीस खंयचे म्हूण पळयतना ओके निट्टे म्हूण आयले. इल्ले रिसर्च करतना निट्टे म्हूण आयले ओके जायत आतां निट्टेक जॉयन जावया म्हणून. मागीर फर्स्ट इयरांत पुरायकी सेम सब्जेक्ट मागीर एक लायक सुमार क्लासेस आसता सो मेनी डिफरंट जण आसतात तेय फर्स्ट ते गेल्ले उपरांत फर्स्ट इयरांत तुका खंय लायक पुरा मिंगल जावन काय म्हणटात मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तुका खंयचे पुरा आसता बेजीक जाल्ल्या पळय ते पुरो शिकोवंक मेळटा. ताचे उपरांत सेकंड इयरांत तुजे मेन कोराक वचून आसाय थंय जालो ओके मेन कोराक गेलोय गे मेन कोराक वतना ओके मेकॅनिकल इंजिनियरिंगांत येयल्ले पळय सब्जेक्ट आसता थंय डिफरंट शिकोवंक मेळटा. ते पुरा लायक मेकॅनिकल इंजिनियर फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पुरो आसतात. एक 7-8 सब्जेक्ट असतात ते शिकोवंक ओके असता. ताच्या उपरांत तेजे अराउंड फ्रेंड्स असतात ते पुरा सेरून ओके आज सांजे ग्रुप स्टडी करूया आज हे शिकया मागीर नातल्यार कोण एकले येवन सांगता ओके आज भायर वचून येवया खंय म्हणी भायर नायट ट्रॅव्हल करून येवया ओके गेले हांव काले म्हणी पार्टी काले म्हणी आसता. सो डिफरंट मेमरी असतात सो मेनी फ्रेंड्स असतात तुका आमच्या रूमाक आमी एक्चुअली पीजीन स्टे करनासले तो एक 4-5 जण येतात चेरके डेली डान्स प्रॅक्टीस करून ताका खाली ना घाले म्हणी आसता काही. सो एक काले म्हणटात एक मेमोरेबल एक्सपिरियन्स म्हणून सांगेत फुल डिफरंट जावन एक एज अ डिफरंट वर्ल्ड बरी आसता एक आतां कॉलेज लायफ म्हणल्यार. ಓಕೆ ಅದು ತುಗಲ ಗಾವು ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸೊ ತು ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆದು ಕುದು ನಿಟ್ಟೆ ವತ್ತನ ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರಾಚೆ ಕಾಲೇಜ ಮುನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತು ಕಾಮ ವತ್ತನ ದುಬೈ ಕಸನ ಪಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ತ ಕಶಿ ಜಲ್ ತುಪ್ತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹಂಗ ತುಗಲ ಈಗ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಗಾವದು ಕುನು ದುಬೈ ಕಾಮ್ ಕರೋ ವಚ್ಚೆ. द मेन रिजन पळय फर्स्टाक म्हाका ते आयडिया नासले की आतां इंजिनियरींग जालें वॉट टू डू. मेकॅनिकलांत देर आर सो मेनी थिंग्स लायक आतां फील्ड असतात. एक फील्ड असता ऑटोमोटिव्ह फील्ड तू ऑटोमोबाईल्साचे असता आणि एक फील्ड असता मॅन्युफॅक्चरिंग फील्ड ते पुरो मॅन्युफॅक्चरिंगाचे जावन असता. थर्ड फील्ड असता ए बिल्डिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द फील्ड ते कोणाक एक्चुअली आता विचारून गेल्यार ते लायक कोणाक चड आवाज जावन गोत आसना. वन थिंग इज म्हजे हांगा रिलेटिव्ह आले ताणें सांगले देर इज अ व्हेरी गुड स्कोप फॉर MEP फील्ड इन दुबय कित्याक म्हळ्यार दुबय इज एवर ग्रोविंग सिटी आनी व्हडले व्हडले स्काय स्क्रॅपर्स आसात. आतां थिंक बुर्ज खलिफा म्हणटाना हांगात येतात बुर्ज अल्रा म्हणटा हांगा येतात मागीर एनी बीग मॉल दुबय मॉल म्हणटाना दुबयत म्हणटात. सो ते एक पॉयंट असता ओके हे दुबयंत अले पळय सिस्टम्स आसा हे बरें तुका मेकॅनिकल इंजिनियरींग गेल्यार थंय गेल्यार तुका बरो स्कोप आसता. सो ते आतां करी जाल्यार यू नीड टू हॅव फ्यू सॉफ्टवेअर लर्निंग्स कित्याक म्हळ्यार ते युजली एज अ कॉलेज तुका शिकयनात. ओके सो कॉलेज इज अ जनरल टर्म जनरल जावन शिकयतात तुका ते स्पेसिफीक फिल्डाक वचत जाल्यार देर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू लर्न म्हळ्यार एक सॉफ्टवेअर आसता लायक रेविट म्हणटात आमच्यांत मागीर एक हॅप म्हणून आसा ते मागीर ऑटोकॅड एक्चुअली सिव्हिलाक शिकयतात बट दे विल नॉट टीच टू मेकॅनिकल. सो ते पुरा ते म्हणजे ट्रान्सिशन पिरियड ते लर्न केले. ताचे उपरांत दुबय येयलो कित्याक म्हळ्यार तुका गोत्ता ते ऑपॉर्च्युनिटी आसा तुका ग्रोथ आसा त्या फिल्डान.
सो ओके. थंय तावन जर्नी स्टार्ट जाले. तो म्हळ्यार तेका मेन रिजन म्हळ्यार ते एक तुका एक ग्रोथ मेळटा, तुका एक आयडिया मेळटा की ओके ते बिग बिग व्हेरी बिग इंडस्ट्री फॉर बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टम. बिल्डिंगाच्या सर्विसाक व्हडले इंडस्ट्री आसा, ते नवे प्रोजेक्ट येवंच असतात, डिफरंट डिफरंट स्टायलाचे डिफरंट डिफरंट शेपाचे प्रोजेक्ट येवंच असतात. सो एक थिंक केलं की ओके चलो आता या आमचे टाइम आयले दुबयचे म्हणून. सो दॅट्स हाऊ कम टू दुबय. ओके. कशें पुंजाल कट्टे दुखून दुबईन तूं एक पंता एडजस्ट जावच्याक तुका इनिशियली. Initially, as I said, म्हळ्यार एक रिलेटिव्ह आलेले, सो दे अकॉमोडेटेड मी फॉर 1 month. मागीर थंय तावन फस्टाक म्हाका नो आयडिया नो आयडिया काले करचे म्हळ्यार एक काल एक स्टेप काणकोण जाल्ले ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಾವನ್ನು ದುಬೈ ಗೆಚ್ಚೆ ಓಕೆ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು जाला आणि खाले करचे म्हणून ಗೊತ್ತಿರ मागीर ಗೊತ್ತಾले की ओके बिल्डिंग सर्विस सिस्टम आता जॉइन जावे तेचे पण आउटसाइड लाईफ ते आणि हांगाचे ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ कंपनी फुल डिफरंट आसा फुल डिफरंट असता. सो फस्टाक आता एक एक एक्झाम्पल येयला कोणी आयले रे कोणी दुबयक आयले रे फर्स्ट दे विल चेक फॉर द प्राइस ओके ओके. तांचे आता एडी बरोवन असतात आता एक 2 एडी 3 एडी म्हणून ते ओके. नॉर्मल प्राइस तो खंय गेले ते यूएस गेले ते डॉलरान बरोवन आसता बट तू फस्टाक येताना काय करता एक कॅल्क्युलेटर काडून पळयता ओके इंडियन रुपीस इतले येतात ओके आता ओके 2 दिरहम ओके 30 दिरहम झाले तू सोड जाल्या म्हणून ओके. ते फस्ट घेताना ते मेंटॅलिटी असता बट वेन यू स्टे हियर ग्रो हियर देन यू कम इट्स अ नॉर्मल थिंग की त्या टायपाच्या लाईफाक यू विल बी हॅव्हिंग पर्टिक्युलर प्राइस रेंज तशें. सो एक पण एडजस्ट जाता इनिशियल डेसान तू कंपेर केल्यार समेत मागीर एक थंयचे अर्निंग्स समेत थंयचेची तू जावची मिती सो यूल गेट यूज टू इट. एक्झॅक्टली यू ओके. गेट यूज टू इट अँड ताचेंतल्याक ते मागीर एडजस्ट जावन जाता तूं फस्ट द थिंग इज यू जस्ट हॅव टू कम हियर मागीर पुरो लर्न जाता ताचेंतल्याकच. ओके. दॅट्स रियली नाईस. आता आम्ही संतोषाला तुगेल्या उतरान तुगेल्या एक्सपिरियन्साची पुरो आयकली ती सो आता एक तुगेल्या ಕೆಲವು फोटोज पळोवन आम्ही तुगेल्या थंयच्या कामाची प्रोजेक्ट्साची विशय उलोया. शुअर. हाय हे ऍक्च्युली स्की दुबय म्हणटात. स्की दुबय हाचे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आसा. ओके. फ्रेंड म्हळ्यार गावलो तो ऍक्च्युली हांगा आयिल्लो ही वॉज वर्किंग इन सम कंपनी ओके. म्हळ्यार ताका ते हेवी जावन आसले ताणें सोडले ओके. तो ताचे उपरांत एज अ वर्क म्हळ्यार विजीट विजार येवन वर्क सोदून आसलो. फायनली ताणें म्हाका सांगलें की म्हाका जॉब मेळ्ळ्यार तुका एक सरप्राईज लोकेशनाक आपोवन व्हरता म्हणून. ओके. तो सरप्राईज लोकेशनाक आपोवन व्हरता म्हणून सो ओके जायत मागीर ताका अल्टिमेटली ताका एक जॉब मेळ्ळें. ओके. ओके मागीर ताणें सांगलें तुका सरप्राईज हे पळय ये म्हणून ताणें टिकेट पुरा काडून म्हाका हांगा स्की दुबय आपोवन येयल्लें. ऍक्च्युली दिस प्लेस काले वता ते इंडो स्की म्हणून तांतू काले म्हळ्यार द टेम्परेचर इनसायड दॅट स्पेस इज -4 डिग्री म्हळ्यार एक आर्टिफिशियली हें करतात न्ही आयस ओके. फुल ओके. आर्टिफिशियल करून दवरतात तुका आतां स्केटिंग करी येत ते मागीर ओके. सो मेनी गेम्स आसा ती लायव्ह पेंग्वीन आसता तुका जाय तेन्ना टच करी येत ते पळयत. सो एक्स्ट्रा स्पेशल काले म्हणल्यार ताणें एक येवन ताणें एक एफर्ट घालून म्हाका आपोवन येयल्लें म्हळ्यार त्या देखून एक मेमोरेबल पिक्चर म्हजें ऍक्च्युली. ओके. ह्या खंयच्याच्या हा मेक इन इंडिया हे आमच्या हांगा आतां दुबयंत एक्सपो 2020 जावन आसा. एक्सपो 2020 जावन आसा 197 गिवन इफ आय एम नॉट रॉंग 197 कंट्रीसाचे तांचे एक काय म्हणतात एक स्पेस असतं 190 तातूंत इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इंग्लंड खंयचे पेविलियन म्हणटात ऍक्च्युली पेविलियन असतात. वन ऑफ द पेविलियन इज इंडियाचे पेविलियन हांव गेल्लो ते येताना तुका फर्स्ट आतां एक 3 फ्लोर असतात. फर्स्ट फ्लोरांत ऑल अबाउट स्पेस इंडियाचे ग्रोथ कशें आसा स्पेसांत फर्स्ट आतां चंद्रयान आहले ताचे उपरांत मार्स जर्नी कशें आहले ते कशें जावन आसा दे विल शो इन पिक्चर्स शेप आनी सेकंड वनांत काले म्हळ्यार तुका इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज काले पुरो आसात म्हळ्यार सेकंड लेयराक गेल्यार ऍक्च्युली आतां ते फोटो आसा पळय ते ऍक्च्युली आतां मार्स आनी हाचे चंद्र स्पेसाचे जावन आसले कशें पुरो इंडियन काले
लायक स्पेसा बसोंक आसचे जाय जाल्ले पुरा आयडियास मागीर ओके ते एक प्रोटोटायपी दवरला ते दाखयतात तुका कशें दिसता चंद्रयानाचे प्रोटोटायप कशें आसता मागीर ते फुल डिस्प्लेन पुरो दाखयतात कशें 1 2 ते नंबरिंग जावन आसा काउंटिंग 9 7 पुरो जाताना ते फुल तांकां दाखयतात मागीर हे म्हणजे फॅक्टरी विजिटाचे हे रिसेंटली फॅक्टरी विजिटाक गेल्लो ओके पुरा फ्रेंड एक्चुअली मग पुरा कोलिगाक आपयल्ले कोलीग पूण पुराने डिच केले ओके सो लास्टाक वखत म्हळ्यार एक लर्निंग एक्सपिरियन्स जावन या म्हणून गेल्लो हे आमचे एक मेकर म्हणले फॅक्टरीन तर ते एअर कंडिशनिंग युनिट्स जातात ते एक एफसीयू म्हणटात एफसीयू म्हणल्यार तुका आतां कशें आमचे ते इंडियांत खाली एक एसी म्हणले एक युनिट आसता एक भितर एक भायर आसता पळय हांगा एक सेंट्रल सिस्टम आसता ताका सेंट्रल सिस्टमाक जाय जाल्यार खंयचे पुरा युनिट्स पुरा तांणी हांगा दवरला सो ते एक वचून तुका एक फिजिकली वचून पळयत कितले सायज आसता कितले डायमेन्शन आमी आतां बेसिकली आमी डिझायन करता बट देर यू गो दे म्हळ्यार त्या फॅक्टरीक वचून तूं लाईव्ह पळयता की ओके 3 मीटर सायज म्हळ्यार बरोवंक इजी आसता बट वेन यू गो दॅट 3 मीटर इज व्हेरी बीग ते पुरो प्रॅक्टिकली एक पळोवंक एक आयडिया म्हणले ते म्हाका एक्चुअली आनींत सप्लायर जावन आसा ते मेकर म्हणले तांणी आमकां आपयल्ले ते फुल तांचे फॅक्टरी विजीट जावन ते पुरो दाखयल्ले ते एक्चुअली सेंट्रिफ्युगल फॅन्स दवरला ते तो मागीर तो तसो इंजिनियर जावन ताणें म्हाका एक्सप्लेन करनालो हे आमचे एक्सपो आता सांगले ना ते सो मेनी 197 कितें पेविलियन आसले ना ते गेल्ले ते डिफरंट लायक डिफरंट एक्सपिरियन्स तुका एक सररियल म्हणून येत तशें फुल सेम तंता इल्ले ओके हे एक्चुअली दुबय वॉटर कॅनलांत आसा ते फाटल्यान पळयत ते ब्रिज एक्चुअली ते ब्रिज केल्ले A7 तांत 3 ब्रिज आसात एक ब्रिज ते पास्ट दाखयता आणि एक ब्रिज फ्युचर दाखयता आणि एक प्रेझेंट फ्युचर तुका ब्रिज पळय हे आता प्रेझेंटाचे ब्रिज फ्युचर ब्रिज ट्विस्टेड ब्रिज आसता ते तो आता एक्चुअली ते गेल्यार ते एक डिफरंट फिलिंग येता तो ब्रिजार वॉक करना तुका एक शेक जाल्ले वरी तले टायपर फिलिंग आसता तांत ओके ते करचे कशें स्पेसिफिक रीजन की म्हळ्यार ते कशें तशें केला म्हळ्यार तो फ्युचर म्हणला ते एक कॉन्सेप्ट जावन केल्ले ते लायक ते पर्टिक्युलरली आमकां एज अ MEP सिस्टम तांचो काय येनातले बट आर्किटेक्चर वायज म्हळ्यार A7 प्रोजेक्ट वायज आर्किटेक्चर आनी स्ट्रक्चरल ताका म्हणटा तो एक आय बिलीव 20 मोस्ट स्टायलिश ब्रिजेस आमचे ते एक येता ब्रिज पर्टिक्युलर रिजन आसले एज अ रिक्वायरमेंट आसता न्ही ओके काले आउट ऑफ द बॉक्स करियत म्हणून काले थिंकिंग करियत म्हणून म्हळ्यार आर्किटेक्चर म्हळ्यार ऑलवेज ट्रायिंग टू बी न्यू एक डिफरंट स्टायलार हाडीचे डिफरंट शेप कोणे करनातले बरी करीचे ते पुरो करतात ताचे उपरांत आमी येता ओके ताका आतां एसी घेता घालचे म्हणून मागीर थंयच्यान ताका प्लंबिंग सिस्टम कशें दिवचे म्हणून या फिर इलेक्ट्रिकल आतां स्विच घालचे म्हणून ताका सो कॉम्प्लेक्स असतात कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स असतात ताका आमचे MEP डिझायन बेस्ड ऑन कॉस्ट इफेक्टिव्ह जावन आसोवचे मागीर सिस्टम एक वर्केबल सिस्टम आणि एक लॉंग लास्टिंग सिस्टम करचे ते आमचे मेन फोकस एज अ डिझायन जावन That's really nice. मस्त डिझायना विशयार कितले तुम्ही थॉट्स घालता ते म्हणा मस्त एक क्रिएटिव्ह जावन आजी आयकुचा मेळ्ळा संतोष तुगेल सायडा देखून आतां हांव तुगेले WKC जर्नी येवच जाल्यार तूं आमगेल्या 2010 स्कॉलर तितले वर्स देखून आमी तुका पळयला सो एक इंटरेस्टिंग विषय हा WKC विशयार संतोषाल विषय सांगची जाल्यार आम्ही विश्व कोंकणी केंद्र देखून एक अलुमनाय एसोसिएशन केला आणि एक लास्ट एक 3-4 वर्स देखून आम्ही अलुमनाय प्लेज मळेल करता ती सो तांतू आमगेला अलुमनाय आसा तांणी तांगेला इंजिनियरिंग जावन की MBBS जावन की तांणी कामार आसतना सो दे प्लेज हांव हॅपन ता विश्व कोंकणी स्कॉलरशिप प्रोग्रामाक इतले डोनेट करता म्हणून तांणी प्लेज कोरून तांणी त्या अमाउंट एज अ डोनेशन विश्व कोंकणी केंद्राक दिवच्या सो हांतू आम्ही प्रतिपंता त्या प्लेजा मेल केल्ली कूडले संतोषान एव्हरी इयर 50,000 प्लेज केला
ह्या जर्नी नॉट ओनली प्लेजर ताज्या फूड आम्ही एक पण क्राउड सोर्सिंग एक अलुमनाय साइड आदकून केलेला एक स्कॉलर आक जर्मनी वचका आशिल्ला म्हणलें तेन्ना ताका ताजी नीड आशिल्ला म्हूण ताका एक 70,000 अमाउंट नीड आशिल्ला म्हूण केलें तेन्ना जाल्यार समेत तेन्ना एक कॉन्ट्रिब्युशन स्टार्ट केला संतोषान आनी एवरी टायम एक 50,000 डोनेट केला. So Santosh, how to nimgut jalari? What makes you come back or give back every time whenever you receive a mail? How does that feel? Kash dista तुका? First of all, सांगचेल्यार आता काले म्हणे आता like I'm able to speak in front of you. हांव एक मेन पार्ट म्हणजे जावन आसा WKC. ओके कोणेय सांगूंक पुरो लायक कशें थंय तितलें ट्रान्सफॉर्मेशन कशें जावन आसा म्हणून कित्याक म्हळ्यार वेन आय जॉयन WKC म्हाका एक नो आयडिया काले आसतलें हांवें रेग्युलर स्कॉलरशीप न्ही सो ओके जावी येता रेग्युलर स्कॉलरशिपान हे दितात काले पयशे दितात तूं शिकताय म्हणून बट ताचे उपरांत ते एवरी 6 months आमी हाका तांचे काल म्हणटा शिबीर म्हणटात कॅम्प ओके कॅम्पाक वचून ते एक लायफ स्किल्स शिकता ते व्हेरी इम्पॉर्टंट ते तुका खंय दुसऱ्यान तूं मेळना खंयच्याय हाका तुका स्कॉलरशिपाक वचून दी या फिर खंयच्या कॉलेजीन ती जावन दी तुका मेळना ते लायफ स्किल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ मॅन टू ग्रो ते लायफ स्किल जाय जाल्यार या फिर ते लर्निंग एक्सपिरियन्स मेळ्ळे जाल्यार पयशे मेळचे ओके तूं पयशे म्हणून काल करताय एज स्टडीसाक यूज करताय बट ते लायफ स्किल इज विल कम ऑंग वे कित्याक म्हळ्यार आता 7 years जावन तुमच्या मुखार आता एक कितें उलो येता म्हणल्यार एक कॉन्फिडन्स दिला म्हणल्यार WKC हांव सो कित्याक म्हळ्यार फस्टाक WKC येताना लायक तूं आतां कोण म्हणे आतां सांगचे जाल्यार हांव पुंजाल काटेतान आयिल्लो न्ही तो पुंजाल काटेतान येताना एक आयडिया आसतात की ओके तितले जण आसात पुरो इंग्लीश उलयतात मागीर आमी पुरो कन्नडा मिडियम शिकिल्ले मनीस सो आमकां ते एक कॉन्फिडन्स आसना युजली आसचे बट ते कॉन्फिडन्स आसना फस्टाक येवन आमी केदाळे वचून बसचे जाल्यार लास्ट सिटार बसचे लास्ट वचून तेका गरमाम येवन ये साहेब मुखार खंय ते फाटल्यार बसले सो ते मुखार आपण पुरो एक लायफ स्किल दिवन खंयचे पुरो तुका एक टॅकल करूंक लायफान काले जाय पुरो टॅकल करूंक तुका इंटरव्यू क्रॅक करूंक जाल्यार इंटरव्यू काले पुरो सब्जेक्ट आसता इंटरव्यूंत कशें क्रॅक करीचे ते पुरा आयडियास तुका WKC शिकोवंक मेळटा इट्स अ वंडरफूल थिंग टू डू ते खंय गेल्यार सांगनात ते एक्चुअली तुमकां मेन थिंग जाय आसलें की एक मनशाक पर्सनल ग्रो जाय जाल्यार लायफ स्किल्स मागीर कम्युनिकेशन स्किल्स ते कम्युनिकेशन स्किल्स तुमी प्रोवायड करनासत सो ते काल म्हणटात ते आतां मैसूर येतात म्हज्या लायफाक ग्रो जावंक व्हेरी हेल्पफूल येता मैसूर ग्रो जावन तातूंत आतां प्लेज करूंक इज जस्ट अ पार्ट कित्याक म्हळ्यार मुज्यात हांव न्हू ओके आनी एकलो एक बरें जावन दी आनी एकलो ते येवन दी तशेंच मुज्यात फाटल्या येवन मुखार येवन ताचे लायफ एक बेटर लायफ बरी करून दी म्हळ्यार लास्ट बेंच जाल्लो फस्टाक येवन दी ताच्या लायफान ते एक स्किल सेट काले जाय जाल्ले तशें आउटसायड वर्ल्डाक काले पुरो जाय पडले ते पुरा ताणें एक्वायर करीचे तेका बेस्ट सोल्युशन काले WKC घेवचें म्हणून सो प्लेजांत ते म्हाका काले एक मेन थॉट आसलें की पुरानी ओके येचे म्हज्या बरीत आसलो आनी एकलो त्या WKC येचे ताणें शिकचे ताणें मुखार येचे सो तेंत म्हजे थॉट आसले तितलेंत That's really nice, Santhosh. आम्ही विश्व कोंकणी केंद्र हा स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करतना तेच मना आशिल्ला पेड फॉरवर्ड म्हळ्यार आत्ता समाज आमकां हेल्प करता आसा मुखार सुनू आमी समाजाक हेल्प कोरका म्हळेल एक आमी आमगेल्या चेडवांक सांगका म्हूण सांगून सो खंडीत अशी तुगेल तशी प्रत्येक अलुमनाय आमगेले आलोचन करता ती ताजमी ती आमगेल्या एक 2013 आमगेले सोपान विजन TV आमा सोपान खंडीताची आमगेल्या एक सोपान जावन वरना अशी ता साकार जाता म्हूण हांव लेखता थँक यू वेरी मच अगेन फॉर दॅट संतोष बिफोर वी एंड तुका आमगेल्या ऑडियन्साक कसा मेसेज दिवच्याक तूं इश्ट पावता फर्स्ट मेसेज सिंपल असता फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू डू कित्याक म्हळ्यार कॉन्फिडेंट आसल्यार न्ही तुका लायफान खंय जायल्यार वचोंक जाता
कालें जाता आतां एक मेन व्हडलो पर्सन एज अ CEO तुज्या मुखार आयल्यार यू वील फ्लंब म्हळ्यार फ्लंबल जाताय तूं उलोवंक इल्लें भियेताय वाय बिकॉज इज अ बीग CEO म्हळ्यार तेजे मायंड मेंटॅलिटी आसता तुका जस्ट हॅव टू बी कॉन्फिडंट दे आर ऑल्सो ह्युमन बिंग्स रायट सो यू कालें करचें म्हळ्यार कॉन्फिडन्स जा उलय टॉक टू दम इफ यू डोंट नो एनीथींग आस्क लाईफ स्किल असतात थोडे लाईफ स्किल तू सेट ऑफ लाईफ स्किल आता तुका एक आता पर्टिक्युलर फील्डाक वचोंक आता इन द अर्ली स्टेजीस तू थिंक कर की ओके म्हाका एक ह्या पर्टिक्युलर लाईफ स्किलाक वचचें ते लाईफ स्किल नाल्यार ह्या पर्टिक्युलर फील्ड इदर इट इज मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्युटर सायन्स खंयचेय जावन दे तांच्यात एक पर्टिक्युलर आता कंप्युटर सायन्स कडल्यान ए म्हणल्यार एक फील्ड आसता त्या फील्डाक वचचें म्हळ्यार तुका बेजीक तो स्टार्ट कर तुका काले पुरो जाय तुका कंटेंट खंय जाय तें मेळटा पुरा कंटेंट आसता तुका ऑनलायन गेल्यार पुरा कंटेंट मेळटा ते लर्न कर ताचे वयर फूल एफर्ट घाल मागीर तुका काल जाय तुका म्हळ्यार कितले ग्रोथ म्हळ्यार बरें ग्रोथ कर कित्याक म्हळ्यार यू बी हॅविंग ऑल दॅट नॉलेज विथ इन यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडंट आस सेकंड आस्क फॉर एनीथींग कालें जाता ಗೊತ್ತುನಾಗಿ ಇಸಾರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ आस्क इफ यू वांट टू कालें म्हणून करूंक आसता जाल्यार तुका फीडबॅक जाय जाल्यार इसार सो दूज आर द थिंग्स दॅट मॅटर्स इन लायफ सो तेंत इल्लें एक स्ट्रॉंग आनी कॉन्फिडन्सान सांगल्यार जालें तितलें थँक्यू संतोष तू तुगेल्या मेसेजाक आनी तुगेल्या टायम घेवन तू दुबय दुखून आमकां लायव्हार जॉयन जावन तुगेले एक्सपिरियन्स शेअर केलेल्याक तुका देव बरें करूं थँक्यू सर येस या थँक्यू सो मच तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पडलेले आमगेल्या पूरा वीक्षकांके धन्यवाद अनेक कार्यक्रमांतू अनेक अलुमनायलोटू वापस मेळया सगळ्यांके देव बरें करूं थँक्यू